So far we have sent on the individual level schools. We will be working out at the all Goa level also. Some schools have already sent recommendation for the new education policy. Already didn't been dispatched to the ना आजची नो म्हण दिसना म्हाका कोणेच घेवंक ना आमचे तर नोंदणी कांय येवंक ना पूण विथ रिकमेंडेशन certain suggestions आजची नो म्हण नो there are certain good things as well as certain things might be not so good which we have put forward for some suggestions. दर्या वाठारांतल्या कांय शाळांनी ड्रग्स पावपाची शक्यता खंय न्हयकारू नज. Is there drugs available in school? If you go to see, it might be a minor case in the schools. चडशे इस्कॉलांनी ना थोडे इस्कॉलांनी जायत कडेन भायल्यान आसत आमच्या ना म्हणूंक जायना. We cannot say 100% is not there. There might be something in certain coastal areas. So we cannot deny it's not there in the school. 31 जुलय आनी 1 ऑगस्ट अशे 2 दीस ओल्ड गोवा सेंट जोसेफ वास सेंटरांत लिडिंग स्कूल लिडिंग लर्निंग हे संकल्पनेचेर सगळ्या स्कुलांच्या मुखेल्यांक खातीर परिशद दवरल्या. निपा, नवी दिल्ली आनी समग्र शिक्षा अभियान गोवा एकठांय मेळून ही परिशद घेतात. And this year, for the first time, the GHA is organizing a residential 2 days conference for the heads under the topic leading school, leading learning. It is in association with NIPA, that's the National Institute of Educational Planning and Statistics, New Delhi, and Goa Samagra Shiksha Abhiyan. This conference of 2 days will be held on 31st July and 1st August at Father Joseph Vaz Spiritual Renewal Center, Old Goa. And working in collaboration. नाजाल्यार बरेच वेळा कितें जाता की स्कूल्स ही एकामेकाक कोलॅबरेट करना, आयसोलेशनान काम करता. सो संपूर्ण गोंयच्या शिक्षणान जर कितें क्रांती जातली आसत, नवीन गजाली येतले आसत, सगळे शिक्षणाचो दर्जो वाडटलो आसत जाल्यार मागीर सगळ्यांनी सगळ्या हेडमास्टरांनी एकत्र येवप आनी इन कोलॅबोरेशन काम करचें अशा प्रकारचें एक मोठें उद्दिश्ट ह्या सगळ्या हेच्या फाटल्यान आसा. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.